मार्मागोवा फोर्ट हो मुद्दामून हांव पळोवपाक आयिल्लो. म्हजे जरी आमचो MLA बाब संकल्प बामोणकर महाराष्ट्राच्या इलेक्शनाक निमित्तान महाराष्ट्रात आसा, तो कंटिन्युअसली फाटली कितलीशीच 2-3 वर्सां जालीं कंटिन्युअसली असेंब्लीन सांगत आसा मार्मागोवा फोर्ट. हांवें पर्सनली येवन पळोवंक नाशिल्लें, बट हांवें स्वता येवन पळोवपाचें थारायलें. आनी एट प्रेजेंट कोणूय थोडेशे ट्युरिस्ट येता आसतले, बट तांकां फेसिलिटीज नासल्या कारणान ते हांगासर येवपाकूय पावना. एक म्हणजे वाटेचोय प्रॉब्लेम आसा आनी हांगासर येवपी फेसिलिटीचोय प्रॉब्लेम आसा. आर्कोलॉजीच्या अंडर आमचे कडेन 5,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ द फोर्ट आनी तेजी टोटल प्रॉपर्टी आहा. जाता तितक्यो बेगीन पुराय फोर्ट रिस्टोर करप आनी फेसिलिटीज अवेलेबल करून दिवप हो सरकारचो ध्येय आसा. कन्सल्टन्सी आमी फ्लोट केल्या. ओके, ते करून विदीन 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर एक खूब बरो फोर्ट मेंटेन करपा खातीर आमचें सरकार काम करतलें. आनी तोच प्रॅक्टिकली MPT यांच्याय बरोबर तांकांय विश्वासात घेवन आमकां पुराय डेव्हलपमेंट एक टुरिजम पॉयंट ऑफ व्यू करप हें अत्यंत गरजेचें आसा, जेणे करून खूब बऱ्या पद्दतीचो टुरिजम जो आसा पळय न्ही तो हांगासर येवपाक शकतलो. कारण मार्मागोवा पोर्ट जेन्ना डेव्हलप जाता आनी ही पुराय फेसिलिटीज ही डेव्हलप जावप हें अत्यंत गरजेचें आसा. सो तुमी फ्लोट केला म्हणटा कन्सल्टन्सी, सो बाय केन्ना अशें म्हणजे काम सद्या पयलीं काम सुरू जावपाक थोडोसो तेंप वयतलो, बट तरी सुद्दां हांव इतकें सांगूं शकता की फुडल्या 1.5 ते 2 वर्साच्या भितर बरो फोर्ट रिस्टोर करून तुमकां पळोवपाक मेळटलो. एक सुद्दां असेंब्ली सेशन जावंक नासतलो जेन्ना आमचो MLA मोर्मुगांवाचो ह्या फोर्टाच्या बद्दल उलयना. खरोखरच खूब ब्युटिफूल फोर्ट. एक टायमार पोर्चुगीज टायमाचेर कॅपिटल जाल्लेलो आमचो मोर्मुगांव. सो ह्यो जो फोर्ट आसा तो रिस्टोर करपाचें खूब गरजेचें आसा. खुबशे ट्युरिस्ट येता. आनी सेकेंडली म्हणटा रिस्टोर आमकां एक्सेस ना. MPT कितें काय म्हटल्यार जास्त शिवाय गेट बंदूच आसता, सो लोकल ट्युरिस्टांक कोणाकूच एंट्री दिनात. सो आमकां एक सेपरेट एक्सेस जाय जे अनइंटरप्टेड आमी कोणूय येवन हांगा येवंक शकता सर. आनी खुबशे आमचे इश्यू आसलेले उदकाचे. सो बरें दिसलें की पर्सनली आमचो CM आमचे कडेन येवन हांगा इन्स्पेक्शन केलें. आमी एक्सपेक्ट करूंक नासले की CM आपूण पर्सनली येतले म्हणून. आनी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय हांव थँक्यू म्हणटा की तेंच्यांनी बीन ही इनिशिएटीव घेतली. आनी इतलेंच मागता की बेगीच्या बेगी हे काम आसा ते आमचे पुरे जावं. आनी आमचे MLAकूय हांव हे करता की एवरी टायम जेन्ना तो फोर्टाच्या बद्दल इमोशनली तो एटॅच आसा ह्या फोर्टाक. आनी तशेंच आमचे मोर्मुगांवचे सगळे जे लोक आसा पळय तांकां हो फोर्ट म्हटल्यार खूब लागींचो कसो. सो बेगीच्या बेगी हें काम चालू जावं न्ही. CMA कडेन हांवें तेच रिक्वेस्ट केलें की आमचे थोडेशे इश्यू आसा आनी फोर्टाच्या भायर बी, सो ते बीन डिस्कस केले आनी ते बीन सरान सांगला की एश्युरन्स दिला की ते सगळें करून घेतलो म्हणून. या म्हाज्याच खातीर न्हू, MLA खातीर न्हू, सगळ्या मोर्मुगांवच्या लोकां खातीर ड्रीम कम ट्रू. आनी प्रत्यक्षान जेन्ना आमी हो फोर्ट जेन्ना रिनोवेट जातना पळयतले जाल्यार खरोखर आमकां खूब खुशी भोगतली. आनी खुबशे लोकांक आमी ते बीन पळयता की खुबशे लोकांक हांगा एम्प्लॉयमेंट मेळोंक शकता जेन्ना ट्युरिजम वाडटलें तेन्ना. त्या दृश्टीन सुद्दां आमकां ह्यो फोर्ट बेगीच्या बेगी रिस्टोर जाल्लो जाय. सगळे बऱ्या भशेन सगळे उदकाचे हांगा खुबशे इश्यू आसा ते उदकाचे आसा, टॉयलेटीचे आसा, ते बीन सगळे सुटावे जावनी. आनी मेन म्हणटा ते एक्सेस आमकां हांगा फोर्टाचेर येवपाक सगळ्या लोकां खातीर.